फातोर्ड्या रावणफोड नव्यानूच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो पावसात चंद्रार आशिल्ली वरी अनुभव दिता। मे म्हयन्यांत हाचे हॉटमिक्स गेल्ले। राज्यांतल्या हेर रस्त्या भाशेन नव्यानूच घातिल्ले डांबर व्हांवून गेले आनी आतां उरल्यात फकत मोठे मोठे फोंड। गाडयांक हांगासर सर्कस करची पडटा। रस्त्याची अवतिकाय पळोवन प्रशासनान जनतेच्या पयशांचो इबाड केल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। हो जो रोड आसा हो रोड नावेल साकून रावणफोंडाक वचपाचो आनी तसोच एक रोड गेला तो रेल्वे स्टेशन रोडूय गेले कडेन आसा। आज तुम्ही ह्या रोडाची परिस्थिती पळयतात। गेल्या मे म्हयन्याक हांगा हॉटमिक्स घातलो आनी आज ह्या हॉटमिक्साची कितें गत जाली ती पळयात। हांगा फक्त 4 व्हिलर गाडी चलता त्यो बोटी भशेन वचपाच्यो आनी ज्यो बायक येतात त्यो जर सांगपा ना, कित्याक बायकान जो मनीस येता तो फाटल्यान जो कोण बसता तो घर पावतलो काय ना हे करपाचो तो खूब हें आसा, पावतलो काय ना म्हणटा पळोवप। म्हणटरी हांगा खंय तरी आज जेन्ना लोकांक विचारले त्या तेन्ना लोकांनी सांगला की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर हो जो कोण हॉटमिक्स घातला ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय तरी एक्शन जावपा जाय, ना जाल्यार आमचो पयसो जो आसा लोकांलो पयसो हे कॉन्ट्रॅक्टर खावन वयतले। कित्याक आतां एक पावस कमी जाल्ला, हो फक्त एक ट्रेलर म्हूण तो पावस कमी जाला आनीक येवपाचो आसा। जर हो येयलो जाल्यार हांगा रोड उरतले काय ना म्हूण तेका सांगपा जायना। आमकां दिसता की हांगा रोड उरपाना, फक्त हांगा व्हडयो आनी बोटी घेवन भोंवच्यो पडटल्यो ह्या रोडांनी। म्हणटरी सरकारान हेजेर खंय तरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक एक्शन घेवपा जाय आनी खंय तरी तांकां चिमटो काडपा जाय, ना जाल्यार हो आमचो पयसो जो आसा हो हे कॉन्ट्रॅक्टर खावन वयतले आनीक कांयच उरपाना। नावेली मातशें खाली कामाक गेल्लो येतना अशी या म्हण येयलो। पयल्या रस्ते नवे केल्ले येताच पयल्या रस्त्याचे डांबोर आतां पयल्या पावस तर ही हालत आहा। हेच्या फुडें आतां पावस कमी जाता आहा आनी खूब पावस उरला। पयल्या पावसात तर हे फोंडकूल पडपाक लागले जाल्यार हेच्या फुडें कितें जातलें खबर ना म्हाका। एक्सिडंट जावपाची शक्यता खूब आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे डांबोर घालता या कितें डांबोर घालता कितें खबर ना म्हाका। हे पळयल्या कळटा की पडपाचें भितर आनी एक्सिडंट जावपाचे। तेन्ना गव्हर्मेंटान जे ऑथॉरिटी आहा तेजेर मातशें लक्ष दिवचें, कोण कॉन्ट्रॅक्टर ताका हाडून दाखोवचें परत आणि परत करचे रिपेरिंग। गाडयो पळय सगळे गाडी हालोवन व्हायब्रेशन आमची गाडी एविएटर म्हणा कितें बायक सगळे खेडाचे सगळे हालता, व्हायब्रेशनचे तुटता क्लिपां मोडटा आनी पडटाय बीन। आमी डिपार्टमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे चेकिंग करून एक्शन घेवपा जाय। गोवा 360 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत।